आज होली ट्रिनिटी हायर सेकंडरी स्कूल जे आम बाणाल्या त्याचे रेनोवेशन वर्क आम फाईल पास करून हाडून कॉमर्स केलें जानेवारीन अंडर MLA फंड आणि टुडे वी हॅव कंप्लीटेड दॅट वर्क. दिस इज द सेकंड एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन वेअर वी हॅव इन्वेस्टेड गव्हर्मेंट फंड्स टू एन्श्योर दॅट रेनोवेशन इज डन. पयलीं आमी सोराले इस्कला रेनोवेशन केल्लें, भायलें कितें आहा तेगे काम. हें आतां हायर सेकंडरी आणि एक इस्कला काम सुरू जाता, दॅट इज कार्मोना स्कूल. So what is the message? The message is we are trying to show a module where investing in education and educational institutes is the key to ensure a better future and better growth of the children. कित्याक भुरग्यांक जरी तर आज आमी एड्युकेशन आणि एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जरी तर आमी इन्वेस्ट करून लोडू करून जरी तर आमी सगळी इस्कॉलां इन्फ्रास्ट्रक्चर एक स्टँडर्डार हाडली जाल्यार इट इज गोइंग टू बिल्ड अप द मोरल बूस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स. Everybody is going to get good results out of all this. It creates a good feeling, and that is step by step module दाखोवपाक आमी हे कॉमर्स केल्या. We have already completed 3.5 years as an MLA. 1.5 वर्स उरली आहा. सो हे 5 वर्सां हे टर्माक आमगेली 3 एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आमी हे कंप्लीट करतले. हो जावन आहा एड्युकेशन मॉड्यूल ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो गव्हर्नन्स म्हणटा तें कितकोन गव्हर्मेंटा फायल पास करून कितकोन डेव्हलपमेंट इस्कलाचो कोण दाखोवपाचो हो आमी हे वाटेची आमी दाखोवन दिल्या. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक सेगमेंटाक आमी काम केलां. म्हणजे एक फुटसाल कोर्ट, एक फुटबॉल ग्राउंड, हे जावन स्पोर्ट्सा वरी, एड्युकेशना वरी ही इस्कॉल आमी डेव्हलप केलो आहे. तेच भायर आमी MLA स्कीम कॉमर्स केलो आहे, स्कॉलरशीप स्कीम्स कॉमर्स केलो आहे. 10th भुरग्यांक 12th भुरग्यांक 75% and above plus toppers in the constituency. So if you see every segment we are trying to touch and show the people of the 7 villages of my constituency जे कोण मुजेर विश्वास धरून हो बदल हांव हाडटो म्हूण विश्वास धरून म्हाका निवडून हाडलो, तो बदल आज आमी करून दाखयताय, तो डिलिव्हर करून दाखयताय. तो चेंज जो आहा तो आमी डिलिव्हर करून दाखयताय. आनी हो चेंज अशें करून दाखयताय की हेच रेप्लिकेट दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोंयभर आमी करूं जाय आनी सगळ्यांनी करूं जाय. कित्याक ह्यो वस्तू इस्कॉल रेनोवेशन, हायर सेकंडरी रेनोवेशन ऑल ओवर गोवा जावपा जाय आनी ऑल ओवर गोवा गव्हर्मेंट फंडांतल्यान जावपा जाय. सो दिस इज द मॉड्यूल, दिस इज द विजन दॅट वी कॅरी and we are executing day by day by developing step by step what we spoke before elections आणि आता हे टर्म आम्ही एक्झिक्यूट करतो.